म्हाका तुमचो चॅनल प्रमोट करूंक काय ना आणि प्रमोट करपाक हांवूय तितले काय व्हडले युट्यूबर जावंकूय ना अजून म्हाजें तशें काय हेच ना अजून प्रमोट करपाक तुमचें चॅनल. बट एक टायम असो आसलो की हांवूय झिरो पासून हांवें स्टार्ट केल्लो चॅनल म्हाजो. 0 सबस्क्रायबर आसले एका टायमार. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. हांव बी बरें आसा आनी काल आमी भरपूरूच एन्जॉय केले. तुमी कालचो ब्लॉग तर पयलोच आसतलो की बिचार आसलो आनी बिचार आमी भरपूर एन्जॉय केल्ले आनी मोरजीम बिचार गेल्ले. सो गायज मजा येयली भरपूर फॅमिली बरोबर आनी हांवें चड शूट करूंकूच ना कारण पॉसिबलूच जावंक ना. हांवें चिंतलें की एक दीस असो आहा जो फॅमिलीक टायम दिवया म्हटलें फॅमिली बरोबर भरपूर एन्जॉय करया आनी हांवें तशेंच केलें. फॅमिली बरोबर भरपूर एन्जॉय केलें आनी मजा येयली आमकां. आणि आयज आसलें तशें परत बिजी डे बिजी रुटीन आमचो स्टार्ट जालो कारण काल भरपूरूच कपडे जाल्ले बिचा वयले. सो म्हटलें ते मम्मीन धुवून बीन घातले आनी सकाळचो रुटीन आसा तो आमचो ऑलमोस्ट जाल्लो आहा आनी आतां ऑलमोस्ट दनपार जायत येयली आनी मम्मीन कपडे म्हणजे सुकत बीन घातले ते सगळे कारण तिणी बेगिना धुल्ले आनी हांवें ब्लॉग आतां लेट जालो म्हाका स्टार्ट करपाक कारण इतलो जीव जॅम जाल्लो हांगा भरपूरूच जीव जॅम जालो आनी लेट जालो म्हाका उठपाकूय आयज. सो परत आमची असली तशी कामां स्टार्ट जाली. बिजी रुटीन आमचो आतां सुरू जातलो कारण पावस येतलो थोड्याच दिसांनी आनी आतां आनीकूय आमकां थोडी भिण्णां गावली सो ती आमी फोडटली. सो ह्या फावट आमची सोलां म्हणटात तशी भरपूरूच जाल्ली आहा कारण परत एकदा भिण्णां गावली. काल काल न्हय परवा न्हय पयरच्या दिसा मम्मी गेल्ली आनी आमकां भिण्णां परत कोणी तरी दिली. सो बरें जालें. सो परत आमी आतां सोलां बीन करतली ती आनी चड समज जाली जाल्यार एक्स्ट्रा मागीर कोणाक दिवपाकूय मेळटा सो करून दवरतली आमी ती. सो चला तर भिण्णां फोडया आनी कपड्यांची रास दाखयता. कपडे कितले जाल्ले ते काल तुमकां. सो गायज तुम्ही कपडे पळोवू शकता भरपूरूच जाल्ले आनी भरपूर म्हणजे भरपूरूच कपडे हेल्ले आमी आनी ते आतां मम्मीन क्लीन करून सुकतूय घातलेले ऑलमोस्ट सुकत येयले ते कारण भरपूरूच दनपार जाल्ली आहा. पळोवू शकता तुमी कपडे पळयात. गायज कपडे बीन सुकत घालून जाले ऑलमोस्ट सुकतूय येयले ते आनी आतां हांव भिण्णां फोडपाक वयतलें कारण मम्मी म्हणपाक लागली की तें काम करून दिवया आनी कितली गरमी जाता पळयात. सो आतां भिण्णां फोडून घेतली आमी कारण टायम असोच वयतलो आनी रोखडेच पावसाचे दीस येतले आतां तेज्या पयलीं सगळीं कामां करूंक जाय कारण थोडे दीस उरले पावसाक म्हणटात तशें आनी वत एकदम कडाकेचें आहा. तर गायज पळयात इतली परत आमकां भिण्णां गावली आनी आतां ती फोडया. पडली 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 ये तितली दादत न्हू ते दिवशी आसलेली. ही बरी आहा रेड का व्हायट. आनी मम्मी खंय बसल्या पळयात. आनी थंय घातले आमी शेणी अशेंच वर्सान आमच्या आनी मम्मीन थंय ते सुकत घातले ते बियो आसात तेच. पळयात आमी हांगसर भिण्णां फोडटा आनी हो हांगसर बॉलांनी खेळटा आनी हो आसा पळय तो आमचो नवीन मेंबर आसा. नवीन मेंबर येयल्लो आसा आमगेर. आमगे सगळे मेंबर आसा ते अशेच येयल्ले आहा न्ही गे.
बॉलानी खेळतात सगळेजण. तुझ्या जीवापेक्षा बॉल मोठा आदो घे. आणि अजून तेका सवय जावंक ना आमच्या सायडीक बीन येयना तसो तो हालींच येयला तो आमगेर. पळयात इतलो क्यूट हा तो. मम्मी तेका हांगसर नाही हे करून दाखयता पळयात. जम्प आले दाखयता. आम्हीची कामां उरतली यांच्या पुढे. चल बेगीन चल चल येता पळयता. पळयात तेजी एक करामती. चल मरे मार उडकी मार चल चल. दी पळोवया आमची कामां उरतात हा. त्या फावटची आमी जी भिण्णां हाडलेली पळय ती बरी आसली. म्हणजे मावशेन जी आमकां भिण्णां दिल्ली पळय ती बरी आसली निवळ सामकी. ही जी भिण्णां आसा पळय ती मातशी एकदम मोव आसात आनी दुसरें म्हटल्यार हलकेशे मदीं मदीं अशे जीव आसा जम्स म्हणटा ते जीव पडला तेंकां. आनी खूपच मोव आसा मदीं मदीं फोडपाकूय प्रॉब्लेम जाता. आनी त्या फावटची आसली ती एकदम बरी आसली न्ही गे निवळ. हितून सामको जीव कसो आनी फोडपाकूय वीड येता ही. पूण वेस्ट करूं शकना कोणी दिल्या सो ती वेस्ट कशी करतली आमी. आनी पळयात आनी तुमकां सगळ्या कडेन आवाज येता आसतलो कोंब्यांचो पक्ष्यांचो. आमच्या पोरसांत बसत जाल्यार वारोय बरो येता एक. दुसरें म्हटल्यार पक्ष्यांचो आवाज कंटिन्युअसली चालू आसता आनी थंड आसतात ती तीन म्हटल्यार. बरी खाड बीन घालपाची आनी बरें न्हिदोन दिवपाचें हांगसर पोरसांत आमच्या. आनी हो जो मेंबर येयला पळय आमगेर माजर नेवी ते हालींच येयला. ते बीन अशेंच म्हणजे 3 माजरां आसली आमगेर. 4 आसली बट एक हे मेलो आमचो. आनी 3 आसात पळय ती अशीच हा. एक आसा काका गेले आनी 2 आसा ती अशीच येवन रावले आमगेर. आनी तेतूंतलो हो एक. हो हालींच येवपाक स्टार्ट जाला आनी हांगसरूच आसता आमच्या पोरसां. हो पळयात हांगसर बसला आनी आजून तेका विश्वास जावंक ना तसो सुद्दां आमचे कडेन तसो येयना. जेवता बीन बिस्कीट बीन खाता आमी कारण आमी तेंकां बिस्किटूय घालता. आनी 2 माजरां आमची अशी आहा ती जेवनात शीत बीन खायनात फकत बिस्कीट खाता लायक कॅट फूड येता ती. आनी हो आसा तोय बीन तसोच शीत जेवना न्ही गे हो. शीत बीन जेवना पळयात हेरे फुडें ही आसात. आनी पळयात हांगसर वारो घेता बसून. कोण तरी दिसलो तेका. सो गायज काम चालू आसा अशें करून आमचें. आनी खोप बीन करपाची आमकां. ही खोप आसा ती आमची ऑलरेडी जाल्ली आसा. ही खोप आसा ही दिसता पळयात हां ती आमी एमर्जन्सी केल्या कारण जेन्ना आमी उदक बीन तापोवपाक येता पावसान पळय तेन्ना भिजोंक जाता हांगसर. आनी तेन्ना आमी केल्ली कारण आमची माजरां आसली पळय तीच आतां म्हणटा ती हांगसरूच न्हिदताली तेका लागून आमी ती सामकी रेडी केल्ली. आनी ती बीन हांव आनी मम्मीच करता. ते बीन तुमकां पळोवंक गावतली आमी खोप कशी कितें करता ती दोगांय मेळून न्ही गे. मला म्हटली गे पूण जीव पडलो काय मागीर हात बीन घालूंक बुरशी इशी घेतली. लोक करून विकता आसतलो न्हू आनी आमकां हांगार मेळना. आमी अर्चुना विकत हाडिनासली. आमी विकत हाडटाली हय न्हू. पक्षी पळय काय बरे ते नाचतात फुलांची खबर. तर फ्रेंड्स चला हिजे जातले रोखडेच कारण थोडीच उरली त्या म्हणून हांव घरातले काम करून घेता. वचो मगे घरान बरें चल वयता. सगळेच वयता हांव घरान. हिजे रोखडे जातले त्या म्हणून हांव ते बाकीचे काम करून घेता मागीर दोगांय फ्री जातली आमी.
हांवें चिंतलें की मम्मी भिंडा फोडटा म्हणसर हांव हें तर काम करूंच शकता. सो हांवें हांगसर जे कपडे सुकत घातलेले ते सगळे हांगसर काडून घेतले आनी तांकां सगळी रेंव आसली, कारण रेंव तशी रोखडीच वचना आनी हे सगळे बिचार आमी यूज केल्ले, भरपूरूच कपडे येयल्ले आनी ते भरपूरूच जाल्ले, पण तांकां थोडी थोडी रेंवूय आसले. आनी हांगसर एक जोक जालो म्हाजो की मम्मीचो कुर्ता काडटा न्हय तो बाय मिस्टेकली कित्याक तरी लागलो आनी पिजलो. सो म्हाका तेन्ना हांसूंक येतालें की तो एकदम पिजलो सो हांगसर पळोवंक शकता तुमी तो पिजलो. आनी हांवें चिंतलें की मम्मी फ्री जातली आनी हांवूय फ्री जातलें आनी हे न्हय सगळे आमचे पॅक आसता हॅरीक लागून, हॅरी भायर बीन येयत म्हणून. आनी कपडे तर म्हाजे काडून जाल्ले, सो म्हटलें सायड बाय सायड बाकीचेय काम करून घेवया, कारण भायलीं कामां करपाक रावलीं न्हय जाल्यार घरांतलीं कामां तशींच उरता आमची. पूण कशें आहा आतां दोगांय मेळोन जर आमी दोगांय वांगडाच काम करीत जाल्यार दोगांय वांगडाच फ्री जाता. नाल्यार अशें जाता की मम्मी दनपार जायसर फ्रीच जायना, जेवचो टायम जाता तरी पूण ती फ्रीच जायना. आनी हांगसर आयदनां धुल्ली भरपूर आसली, सो ती म्हटली स्टँडार घालून घेवया, कारण जो मेरेन ती स्टँडार घालिना तो मेरेन म्हाका दुसरी धुवपाक मेळना. आनी टायम टू टायम आयदनां स्टँडार घालून घेतलेली बरी, नाल्यार ती भरपूरूच जाता. सो थोडीच आयदनां आसली आमची च्यावेची बी, सो ती सायड बाय सायड हांवें धुवन घेतली, कारण मागीर ती कितें जाता सांग, रांदून बीन जालें काय मागीर ती बीन आयदनां एक्स्ट्रा जातली आनी भरपूरूच मागीर ते बेसीन बीन सगळें फूल जाता. सो म्हटलें ही आयदनां सोमतेक क्लीन करून घेवया, तितलें मम्मीकूय बरें पडटलें. आनी तितली आयदनां नासलीय बीन, ती कमीच आसली, सो हांवें फटाफट ती धुवन घेतली. आनी एकदांचें फ्री जावपाचें चिंतलें हांवें, कारण गरमीन न्हय काम करपाक भरपूर प्रॉब्लम जाता. सो तशें पळोवंक गेल्यार दीस सुद्दां कमी पडटा आमकां आनी कामां भरपूरूच आसता, कामां केन्नाच काबार जायना. एकदां अशें जाता की दीस काबारूय जाता पूण आमची कामां काबार जावन वचना. आनी आतां कशें आतां गरमीचे दीस आसा, सायड बाय सायड पावसाची तयारी करूंक जाय हें तें म्हण, सो ताका लागून चड टायम वयता. नाल्यार कशें आहा पावसान बीन फ्री आसता, पावसान तितली कामां नासता, पूण आतां कशें आहा आतां सद्या पावसाची तयारी करूंक जाय न्हय, तेचें वेलकम करूंक जाय आमकां, सो ताका लागून एक्स्ट्रा कामां ही सुरवात जाली. आनी आमकां बरें पडटा की उदकूय आसता सामकें, नाल्यार कितें आतां उदक बीन नासलें भरपूर प्रॉब्लम. आनी म्हाजी आयदनां फटाफट हांगसर धुवन जाल्ली, कारण ती चड नासली ताका लागून. आनी एकदां काबार जाता काय म्हणून पळयतालें हांव हें काम म्हाजें, मागीर मातशें बसतलें म्हटलें, कारण गरमी भरपूर जाताली न्हू ताका लागून. आनी सायड बाय सायड आनी बेसिनूय क्लीन करून घेतलें, कित्याक आयदनां धुलें काय हांव सदांच बेसीन क्लीन करता, म्हाजी ती संवयच आसा. कितलेंय आयदनां आसली तरी लास्ट हांव बेसिनान हात मारताच एक, तशें करून म्हाजी आयदनां जालीं. सो गायज फायनली हांव फ्री जालें, म्हाजी आयदनां बीन धुवन जालीं, कपडे बीन सामके घडी मारून दवरले हांवें. आनी आतां हांव एन्जॉय करता कोकम, कारण म्हाका आयदनां धुता भरपूर गरमी जाली, सो म्हटलें कोकम करया आनी तें कितें रोखडेंच जाता. सो हांगसर बसतलें हांव फुडल्या सायडीन आनी एन्जॉय करतलें म्हाजें कोकम. आनी सायड बाय सायड हांगसर वारोय बीन मारता, सो गरमी बीन जावची ना तितली. तर गायज हांव घरान येयलें, कारण मम्मी म्हाका उलो मारपाक लागली आनी म्हजे केस पळय थंय बसून बसून न्हय गरमी जावपाक लागली मागीर, कारण टायल्स तापले न्हय ताका लागून गरमी जाताली, ताका लागून हांवें केस एकदम वयर बांदले आनी हो उतार पळय म्हजो. सो मम्मी म्हाका उलो मारपाक लागली आतां जेवपाक घे म्हणून, जेवपाचो टायम जाल्लो आसा. सो आतां हांव जेवपाक बसतलें आनी आयज आमगेर केलां रायतें, सांसव म्हणटात तशें, आनी फर्स्ट टायम ट्राय करतलें हांव, कारण ह्या वर्सा आमी प्रॉपर सांसव आजून एकदांय खावंक ना. सो चला तर जेवया, जेवण घेवया. आनी सांसव आसतना म्हणटात तशें जेवण आनी नाका, सो म्हाजें फेवरेट सांसव म्हणटात तशें. कितलेय दी तूं म्हाका सांसव खावपाक म्हाका भरपूर आवडटा आनी ह्याच सिजनान ते एन्जॉय करपाक मेळटा, मागीर काय मेळना. सो गायज चला हांव जेवण घेता. आयज म्हजें सगळें फेवरेट आसा, हांगासर सांसव आमाड्याचें आनी हांगसर फेवरेट रोस आसा म्हाजो अळसाण्याचो. सो पळोवंक शकता हे आयचें जेवण आसा आमचें. फ्रेंड्स हांव सांसव रोस बीन एन्जॉय करता, बरें जेवता, कारण म्हजें सगळें फेवरेट आसा आयज. सो जेवता आनी मेळटा तुमकां त्या म्हणसर बाय बाय. जेवलें बीन आनी एक न्हीद काडली हांवें, तेज्या उपरांत म्हाका भरपूरूच फ्रेश फील जातालें आनी लास्ट एकूच काम उरलेलें म्हजें, तें म्हणल्यार सारण मारपाचें, आनी तेंय बीन हांवें फटाफट करून घेतलें. म्हजी सारण बीन मारून जाली आनी फायनली हांव फ्री जालें. सो म्हटलें तुमचे बरोबर उलोवया आनी म्हाका उलोवपाकूच जाय आसलें तुमचे बरोबर. ह्या दिसांनी म्हाका 2-3 कमेंट अशे येयल्ले आनी ते कमेंट एक्चुली हांवें हायडूय केले की आपलो चॅनल प्रमोट कर म्हणून. तर गायज म्हाका तुमचो चॅनल प्रमोट करूंक कांय ना, आनी प्रमोट करपाक हांवूय तितलें काय व्हडलें युट्यूबर जावंकूय ना अजून, म्हाजें तशें कांय हेच ना अजून प्रमोट करपाक तुमचें चॅनल.
बट एक टायम असो आसलो की हांवूय झिरो पासून हांवें स्टार्ट केल्लो चॅनल म्हाजो. 0 सबस्क्रायबर आसले एका टायमार. पूण हांवें केन्नाच कोणाक असो प्रमोट करपाक सांगूंक ना. कारण म्हाका अशें दिसता की दुसऱ्यांक सांगच्या परस आपूण मेहनत करून वयर गेल्लें बरें म्हणून. मेन म्हटल्यार म्हाका हें सांगून कोणाकूच हर्ट करपाचें ना. बट हांव अशें सांगपाक सोदतां की यार आमी स्वता मेहनत केल्ली बरी. दुसऱ्यांक प्रमोट करूंक सांगच्या परस आपूण स्वता आपली मेहनत दुसऱ्यांक दाखयल्ली बरी. आनी म्हाका इतलें सांगपाचें आहा. बाकी म्हाका तुमचें चॅनल प्रमोट करपाक कांय ना. आनी पर्सनली हांव कोणाचीच नांवां घेयना हांगसर. बट तुमचे कमेंट आसात हांवें हायड केल्ले आसा तेका लागून सॉरी. आनी सॉरी म्हणटा कारण हांव कोणाचेंच चॅनल प्रमोट करूंक शकना. म्हाका तशें प्रमोट बीन कोणाचें चॅनल करपाचें ना. कारण म्हाका अशें दिसता सगळ्यांनीच मेहनत करून वयर वचपाचें. आनी म्हाजी तर आजून स्टार्टींग आसा. हांवूय खंय वयर पावूंक ना आजून कोणाचें चॅनल बीन प्रमोट करपाक. तेका लागून हांव सद्या कोणाचें चॅनल प्रमोट करिना. बाकी सॉरी तुमकां वायट दिसलें, हर्ट बीन जाली जाल्यार. बाकी म्हाजें इंटेंशन कांय हर्ट करपाचें नासलें तुमकां. आनी हांव काळोबा कडेन वचलां. काळोबा कडेन सीन एकदम बरो आसा. गायज पळयात काळोबा कडलो सीन काय बरो आहा. आनी हेरीक न्हय आमी वॉकिंग घेवन येयल्या. सो चला तर गायज आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कावर करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडला आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांचे. बाय बाय.